पब्लिक सुवातेर खासा करून बिचांचेर सोरो पिवन लोकांक उपद्रव करपी टुरिस्टांचेर पुलिसांनी ॲक्शन सुरू केल्या। आता मेरेन अशे 21 जाणांक पुलिसांनी अटक करून मॅजिस्ट्रेटा मुखार हाजीर केल्यात। जे टुरिस्ट पब्लिक सुवातेर सोरो पितात आनी लोकांक उपद्रव करतात तांचेरूच चड करून कारवाय जातली म्हूण कळंगूटचो PI सांगता। गोंय हे एक इंटरनॅशनल टुरिस्टीक डेस्टिनेशन। गोंयांत डोमेस्टीक आनी फॉरेन टुरिस्ट मोठ्या संख्येन येतात, मात कांय टुरिस्ट पब्लिक सुवातेर सोरो पिवन लोकांक त्रास दितात। हें पळयात चित्र। खंय रिती सुवात मेळटा थंय थंय ग्रूप करून बाटल्यो घेवन बसतात। मातसो चडलो काय लोकांक उपद्रव सुरू। हें चित्र पळयल्यार आनी कांयच सांगपाची गरज ना। पब्लिक प्लेसीर सोरो पिवंक बंदी म्हूण एके वटेन हो बोर्ड, मात कोणाक पडला। आता कळंगूट पुलिसांनी पब्लिक प्लेसीर सोरो पिवन लोकांक त्रास करपी असल्या टुरिस्टांचेर ॲक्शन सुरू केल्या। अशा टुरिस्टांक पुलीस धरतात आनी मॅजिस्ट्रेटा मुखार हाजीर करतात। The person who is drinking openly with the bottles in the hand or can in the hand and causing nuisance, passing comments on others in the public, we get them at a police station and we examine them at Azil Hospital and confirming that alcohol is in his body. Thereafter we placed him arrest under section 34 of Indian Police Act, and thereafter we produce them before judicial magistrate first class, and necessary fines are imposed as per the discretion of honorable judge, and thereafter they are released. Here the impact that they are brought at a police station and they are going for medical examination, thereafter in the court sends a clear message to them that these type of activities are not tolerated in Goa. These exercises is recently started under supervision of my Superintendent of Police Shri Karthik Kashyap, and a person who are found drinking openly and creating the nuisance, we arrest them. Where we also use our discretion, the person who is with family and if one of the member is drinking, we warn them that this is not allowed. We don't get such person at the police station because it's a tourist place. But person who really causing trouble, we arrest them, and our drive will continue. So far, how many arrested? So far, we have arrested around 21 people. These are from different states of India. And now, if you go on the beach, if you see that there is such activities of drinking openly with the bottles and can in the hand are very much reduced. And the tourists also knows that drinking openly and creating nuisance is not tolerated in Goa anymore. So they know that and they stop doing such activities. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किमी खाला आदिवासी समाजांतल्या 19 जाणांक व्यवसाय करपाक सरकारान एकूण 1,78,00,000 रुपये दिल्यात। चेक डिस्ट्रीब्युशनाची कार्यावळ मडगांवां साउथ गोवा कलेक्टरेट बिल्डिंगेंत जाली। कार्यावळीक ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर गोविंद गावडे, सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकार, आदलो आमदार मंत्री प्रकाश वेळीप आशिल्लो। सरकारी नोकऱ्या फाटल्यान धांवचे परस स्वताचो व्यवसाय करपाक आदिवासी समाजातल्या भुरग्यांनी मुखार सरचे म्हूण सरकारची ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। ह्या स्किमी वरवीं आनीकूय कांय जाणांक आदार मेळटलो। प्रक्रिया सुरू आसा। 1,78,00,000 आज चेक डिस्ट्रीब्युशन जाल्ले आसात। तात्पर्य इतलेंच आसा की ह्या समाजातले भुरगे जे आसात ते नोकरी फाटल्यान न धांवता तांणी स्वता आपल्या पांयाचेर उबे करचे रावचे आनी त्याच बरोबर दुसऱ्यांक कामाक दवरपा खातीर किंवा दुसऱ्यांक थोडे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करचें होच तातूंतल्यान एक संदेश आसा। आनी अशा वेळाचेर ज्यो काही त्रुटी ह्या स्किमीन सुद्दां जी आसात ते त्रुटी आमी पयस करतले आनी सरकार ह्या स्किमी खातीर मोठे प्रोत्साहन दितले, पाठबळ दितले आणि त्याचबरोबर ज्यो काही गोष्टी अडी अडचणी आसात ते स्ट्रीमलाइन करून ही स्कीम कशी मुखार व्हरपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसतो। गव्हर्नमेंटची फॅसिलिटी घेऊन आमचे धंदा आम्ही तयार करू शकतात। तुम्ही स्वतः एम्प्लॉयड जाऊ शकतात आणि 4 जणांना कामाला लावू शकतात। अशी पद्धत आम्ही खंय आमच्या आंगा भितर हाडपा जाय जेणे करून आम्ही स्वतः भितर लोकांची उदरगत करपा जाय। आज उदरगत भितर फुडें जर चल्ले जाल्यार आपले जर प्रोग्रेस जातलो जाल्यार दुसऱ्याचो प्रोग्रेस करपाक आपण पयलीं शिकपाक जाय, तेन्नाच आपली उदरगत फुडें फाटी उरना, ऑटोमॅटीक सगळें जावन पडटा।
आज साधारण चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना त्याच बरोबर प्राईम मिनिस्टर योजना हे दोन स्किमी अश्योच चालू आसा सायड बाय सायड. ताजोय बेनिफीट घेवपाक जाता पण त्या बेनिफिटाच्या पेक्षा ही बेनिफीट चड आसा. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. आदलो काणकोणचो बीजेपी आमदार मंत्री रमेश तवडकारान काणकोण जागृती मंच स्थापन केला. विधानसभेचे इलेक्शनाक पडलो म्हूण आपलो काणकोणकारां खातीर वावर बंद जावचो ना. येता त्या पंचायत वेंचणुकेक ताचो मंच ताच्या कार्यकर्त्यांक तेंको दितलो म्हूण तवडकारान जाहीर केला. समाजाचे अनेक प्रश्न घेऊन वता आसतनाच नंतरच्या काळात राजकारणात घाले. त्यामुळे समाजकारण फर्स्ट आणि त्यानंतर राजकारण आणि तीच जडणघडण जी आसतली हांवें म्हजी आनी म्हज्या कार्यकर्त्याची आमी जडणघडण केली. त्यामुळे लोकांची सेवा जरी निवडणुकींतल्यान हरलो जाल्यार जो सामाजीक पिंड आसलो तो आमी सोडूंक शकना. त्यामुळे आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ठरयलें की केवळ हल्लो म्हणून आमी लोकांचे प्रश्न सोडोवपाचे आमी फाटल्यान रावचे ना. अखंडपणे काणकोणची किंवा पर्यायीन गोंयची जनतेची सेवा करत रावप हे ठरयलें आमी. आणि त्यामुळे राजकारण हे एक समाजकारणाक हथियार म्हणून वापरले समाजकारण करपाक. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये पंचायत निवडणुको आसा. ह्या निवडणुकीक जो आमचे अनेक कार्यकर्ते जे म्हजे बरोबर अशे सामाजीक क्षेत्रात काम करपी किंवा राजकारणाक आयले की तांकांय दिसप पंच जावप सरपंच जावप स्वाभावीक आसा. त्या कार्यकर्त्यां फाटल्यान सक्षमपणे उबे रावप हो एक ठराव जो आसा आज सगळ्या कार्यकर्त्या संमतीन आमी मंजूर करून घेतलो. आणि त्यानंतर की आमी या सगळ्या कार्यकर्त्याची म्हजो सारको एक सामान्य कार्यकर्तो आमदार मंत्री जावपाक शकलो ती संघटनाच्या ताकदीचेर. आणि त्या संघटनाच्या ताकदीचेर आमी काणकोणचे अनेक प्रश्न सोडोवपाक शकले आणि काणकोणच्या सामान्य मनशा पर्यंत पावपाक शकले. त्यामुळे आमी दुसरो जो ठराव मंजूर करून घेतलो की खंयच्या तरी एका बॅनरा खाला आमचें संघटन की आमचे प्रश्न फुडें व्हरपाक एक वाचा फोडपाक माध्यम जाय. त्यामुळे आज साकून आमी आजच्या ह्या बैठकीक की काणकोण जागृती मंचाची आमी स्थापना करता अशा तरेचो ठराव जो आसा न्ही ते सगळ्या कार्यकर्त्या संमत करून घेतलो. बीजेपीन आयन त्या वेळार विजय पै खोताक तिकेट दिल्या उपरांत तवडकरान बीजेपीची आमदारकी मंत्रीपद आनी बीजेपी सोडून काणकोणा शक्त दाखयली आनी विजयाक वडयलो. आयलो इजिदोर आतां तवडकर पंचायत वेंचणुकेक ताच्या कार्यकर्त्यांचे शक्ती प्रदर्शन करता. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेऊ एक ब्रेक.